बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, प्रामाणिकपणान आणि जबाबदारीन केलेल्या वावराक मजुरी आसताच. देव आमच्या हातान वावर घालता तेन्ना तो वावर शाती पावोवंक आमकां कृपाय दिता आनी शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब जबाबदारेचे आनी खात्रेचे चाकराक इनाम फावो करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकराक ही वाकाणणीची उतरां आयकूंक आमी सगळीं आशेतात. ही आमकां फावो जातली जाल्यार आमचे बेस आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां दिलेलो वाव आमी जबाबदारेन फुडें व्हरोंक आनी विस्वासीपणान ताचो फोड दिवंक वावरची गरज आसा. आयचो आयतार वेश गरिबांचो दीस म्हूण आमी समजतात. बाब साहेबान 19 नोव्हेंबराची 217 वर्सां 20 गरिबांचो दीस स्टापलो आनी आपल्या संदेशान तो असो उद्गारलो. उतरांनी न्हय बोगोट भरण्यांनी गरिबांचो मोग करुया आनी ताचे सवे हुस्को दाखोवया. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबांक सगळें हुस्को दाखोवन देवाच्या तोंडांतली वाकाणणीची उतरां आयकूंक सदांच तयार जागृत आसूंक आमकां कृपा मागुया. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, जशे परी आतां आमच्या बाबान ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. आयज आमी विश्व गरिबांचो आयतार मनयता, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. हे भाशेन आमच्या आतांच्या बाब साहेबान हो दीस परगट केल्लो आसा आनी आमी जाणा आमच्या बाब साहेबाचो हुस्को सदांच गरिबां सवें आसा. आयचो सेवा धर्म हे भाशेन आमकां उगडास करता. देव आमकां जायतें देणी दिता. देवान आमकां जिवीत दिलां. देवान आमकां देण्या गुणांनी भरल्यांत. देवान आमकां बरी भलायकी फावो केल्या. देवान आमकां आयज पासून राखल्यान आनी सांबाळल्यान. ही उपट देणी देवाची आमी ओळखून घेवन ही देणी आमी देवाचे मोहिमे खातीर दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर आमी वापरची गरज. आनी अदी करून गरिबां खातीर गरजेवंतां खातीर हे देण्याचो आमी वापर करची गरज. तर अशेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक आनी देव सरशेवटी आमकां म्हणटलो शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. हे भाग आमकां फावो जावच्या हे भाशेच्या मिसान आमकां जणेतल्याक देवाची कृपा मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खातीकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून
वायट धरण आनी मोरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारी सगळ्या योद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करो आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमीन. Somja kakut kor, somja kakut kor, somja kakut kor, somja kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somja kakut kor, somja kakut kor, somja kakut kor, somja kakut kor. Mój Madeva, un sorghiali shantita chaista sansari, sorve spora deva, sorgi charaya, sorpod beda deva, deva baba, আমি तुका नमस्कार करतां, আমি तुका दिन आसतां, तुझ्या तर वैभवापासत আমি तुका वाकांठां. Moima Deva, un sorghiali shantita shaista sansari, somia Gesù Christa, Papa Shaiklasputa, somia Deva, Deva Shisheliye, tu sansarache, Parkata, Amshi kaklut, kaklut kor, tu ma pashas brak poslai, Amshe magne hai kunge, Moj Madeva, un sorghiani shantita chaista sansari, Idak poidat me asanati, Deva Papa Shemai min Jesu Christa, Eklos tu povit, eklos tu iso, eklos tu pormeso, Moj Madeva, un sorghiali shantita shaista sansari. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या दिण्याचो रोसणार आनी दोनी तुज्या असल्या दुनियाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सुमयाक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. Amen.
म्हणण्याच्या पुस्तका वेले वाचप. एक शेगुणी दिसती कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें ताचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज आनी हेर विस्वास दवरता, तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या ताच्या जिवितांत. ताका लुस्कोण न्हय पूण आदाव ती हाडटा आनी लोव आनी सुई ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेनोतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवडी आनी बोट्यांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उखडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटगिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सोरेस्पराची भोक्ती करता आनी ती वस्तरेक वाकाणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिका वांटो दितात आनी चाकराच्या दारवंट्याशी शाराच्या दारवंट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिचे वाकाणणी करून दिवं. देवाचें उतरले. देवाचे गोडकार. आमचो जबाब हे परी जातलो. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. नोवेल म्हणुया. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गांत चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकाची वाडी पुरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत शिवनाथान सोरेस्पोर तुज्या आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजल्यांत तुज्या नातरां पंटुरांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. बागेंत पावलून तेसोलोनिकांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानू, खंयच्या काळार घोडये हें येतलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर असो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बरी जाणवत. सवस्थाय आतां भितर ना अशें म्हणटात. थंयच आसतना बालंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलेलें निसंतन ताचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमच्या सोंपडावंक तुमी काडूकाण आसात. बाबा भयणानू, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं आनी रातचीं आनी
कालोखाची न्हय म्हणटूच तेन्ना भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय पूण जागृत रावुया आनी खाण पियोन थोडें करुया देवाचें उतरलें. देवाचे बरोबर. उद्गाराक उबी रावया. Salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi. स्वामी म्हणटा म्हजे सोबे रावात आनी हांव तुमचे सोबे रावतां. जो म्हजे सोबे रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्या गांवांत वेसो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, चण एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दुनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांतले उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लोवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणीन पडून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान पडती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुवतां आनी लावंक ना थंयच्या पुंजायता म्हूण तूं तर बरें जाण आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर खोलान तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासलोल्याचें आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडूकान उडयात. थंय सगळीं रुदोन कोत्तेली आनी दान केल्ली तोली.
जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भगिनीनो, आमी जाणा आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस गरिबांचो खेरीत ताका मोग आनी हुस्को हे आमी ताच्या तो पाप साहेब जाल्ल्याक तावन जावं ताच्या कोरण्या वरवीं ताच्या बरोवपा वरवीं आमी पळयता. फाटल्या वर्सा 2019 वर्सा आमच्या पाप साहेबान वातिकानान थंयसर एक 4 माळयांचें घर आसा. सुमार 70 वर्सां थंयसर कालासान जियाने संस्थेच्यो माद्री थंयसर रावताल्यो आनी वावर कोत्ताल्यो. हे भाशेन सांडलेल्या वस्तुऱ्या पासत त्यो वावुरताल्यो. ह्या माद्री उपरांत तांकां एक नवें घर दुसरे सुवातेर तांकां मेळ्ळें. तेन्ना हें घर तांणी पाप साहेबाच्या ताब्यान केलें. आमी जाणा इतालियाक रोमाक जायते लोक थंयसर वेतात, ट्युरिस्ट वेतात, थंयसर रावतात, कित्याक थंयसर जायते पळोवचें आसा. पाप साहेबान खरें म्हणल्यार हें घर ताच्यान एक व्हडली पालास करूंक जाताली, एक व्हडलें 5 स्टार हॉटेल करूंक जातालें, जातून वरवीं तांकां जायतो दुडू मेळटलो आसलो. पूण पाप साहेबाचें मन वेगळें आसलें. हें घर ताणें कितें भाशेन ताची दुरुस्ती केल्या उपरांत ताची तयारी केल्या उपरांत हें घर ताणें गरिबां खातीर भेटयलें. घर नासलेल्या पासत, सांडलेल्या पासत, रस्त्यार पडलेल्या पासत, गरीबखायेन जियेतल्या पासत हें घर ताणें भेटयलें आनी ताका द पॅलस फॉर द पुअर अशें नांव दिलें. आनी खरें म्हणल्यार हो पाप साहेबाचो हुस्को आसलो गरिबां खातीर, घरदार नासलेल्या पासत हो ताणें शांती पावयलो. आयज थंयसर जायतीं भावां भयणां जांकां घरदार ना, जांकां आसरो ना, जी एके भाशेन रस्त्यार जियेतात, तसल्यांक हें घर एक आसरो जावन गेला. हें घर एक गोरवांसो जावन गेला. आनी इतलेंच न्हय, पाप साहेबान न्हय फकत घर तांकां दिलें, पूण त्याच बरोबर तांकां गरजेच्यो सवलती जावं रावपाच्यो, जेवपाच्यो, शिकपाच्यो ह्यो सवलती पाप साहेबान तांकां फावो केल्योत. आनी बाबडीनो, ह्या गरिबांची सेवा करूंक थंयसर जायते आपखुशेन व्हॉलंटियर्स जायते मनीस फुडें सरलेत. आनी आयज हें घर खरेंच एक बोरमाशेचें घर आमचें म्हणूं येता. सांडलेल्या एके भाशेन एक बोरमासो थंयसर मेळ्ळा. जो लोक तांकां घरदार नासलें तांकां घर फावो जालां. तांकां एके भाशेन एक नवें जिवीत ह्या घरांतल्यान तांकां फावो जालां. आनी हें सगलें बाबडीनो ह्या पाप साहेबाच्या उदारपणा पासत, गरिबां खातीर ताच्या मोगा पासत आयज पाप साहेब भाशेन कोत्ता आनी आमकां सगल्यांक तो उलो मागता. आमी असलो हुस्को दुबळ्यां खातीर, गरजेवंतां खातीर, गरिबां खातीर आमी दिवं. बाबडीनो आयची वाचकां आमकां कितें भाशेन आयज म्हत्वाचो संदेश आमकां दितात. आनी कसलो संदेश जाय तो आमी पळोवया. आयचे पयले वाचप आमी मुंड्याच्या पुस्तकांतलें बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स आमी आयकलां, जातून एक सुगुणी ओस्तरीची खबर केल्ली आसा. ही सुगुणी ओस्तरी जर आसा तिच्या घरकाराचो संतोष, आपल्या घरकाराक ती खुशालकाय हाडटा, तिच्या पतीचो विस्वास ताचेर आसा. त्याच बरोबर ही ओस्तरी, ही सुगुणी ओस्तरी आपल्या घराब्याचो सांबाळ करता. ही सुगुणी ओस्तरी तिचे हात सदोळ गरिबां खातीर ती आपले हात उकडटा, गरजेवंतांक ती पावता. ही उतरां बाबडीनो आयच्या पयले वाचपान आमी आयकल्या.
ही सगळी ओस्तोरी ह्या ओस्तोरीच्या ह्या उतराचेर तर आमी क्रिस्तांव हे नांव घातलें जाल्यार ते आमकां सगल्यांक हो संदेश ह्या पयले वाचपाचो आमकां लागू जाता. कोण जावन आसा सुगुणी क्रिस्तांव? सुगुणी क्रिस्तांव जावन आसा हो जो जाचो विस्वास देवाचेर आसा आनी देव ह्या क्रिस्तांव सभेंत संतोसता. हो सुगुणी क्रिस्तांव जावन आसा जो दुसऱ्या खातीर दुसऱ्याचे बरेपण चिंता, दुसऱ्या पासत वावुरता, समुदाय पासत वावुरता. हो सुगुणी क्रिस्तांव आसा जो गरिबांचे चिंता, गरजेवंतांक आदार दिता, तांकां पावता. तो बाबडीनो असलो सुगुणी क्रिस्तांव हांव आनी तूं जाला काय आमकां जण एकल्याक विचार करची गरज. हे सुगुणी ओस्तोरी सभेचे आमी आयचे पयल्या वाचपान वर्णिल्ले आसा, डिस्क्रायब केल्ले आसा, ते आमच्या जिविताक आमी लागू करुया आनी आमी सदांच आमच्या सर्वेस्परा देवाक आमी सदोस हाडूंक, दुसऱ्याचे आमी बरें चिंतूंक, कधी करून गरिबां सवे आमी मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमी वावरुया. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागून पावलो तेसलोनिकारांक बरयल्ले चिठीन तो आमकां म्हणटा आमी जावन आसा उजवाडाचीं भुरगीं, आमी काळोखाचीं भुरगीं न्हय, आमी दिसाचीं भुरगीं. देखून आमी काळोखाच्या भुरग्यां भाशेन न्हय, उजवाडाचीं कशीं आमी जिवंक जाय. आनी कोण भाशेन आमी जिवंक जाय? आमी न्हिदून आसची न्हय, आमी जागृत आसूंक जाय. सोमी केन्ना येतलो? एका चोरा भाशेन येतलो. केन्ना येतलो तो आमी नकळो. देखून आमी सदांच आमी उजवाडाचीं भुरगीं कशीं आमच्या जिवितान आमी जागृतायेन आमी चलूंक जाय. जागृतायेन आमकां दिल्लो भाव आमी करूंक जाय. आनी हो संदेश बाबलिनाच्या शिकवटपणान जेजू हे बापारी वरवीं आमकां सांगता. एक गिरेस्त मनीस आपल्या तेगां चाकरांक आपळोवन तांकां आपली सगळी गिरेस्ताय वांडटा. एकल्याक तो 5 तालेंत दिता, दुसऱ्याक 2 तालेंत, तिसऱ्याक 1 तालेंत, आनी पयशिल्ल्या गांवान वेता. जाय तो काळ भोलांल्या उपरांत दोनी परत येता आनी आपल्या चाकरांचो हिशोब मागता. आनी पळयता कोण भाशेन पयलो आनी दुसरो चाकर आपल्या दोनयाक दिल्ल्या ह्या तालेंताचेर वेपार करून आनीक तालेंत जोडटात. 5 असले तो 10 कोत्ता, 2 असले ते 4 कोत्ता, आनी 1 असलो तो कितें कोत्ता? तो आपलो तालेंत 2 नीर पुरून लिपयता, पुरून दवरता. आनी बाबडीन आमी जाणा उपरांत कितें घडटा जेन्ना दोनी येता आनी तांचो हिशोब मागता. पयल्या 2 चाकरांक दोनी शाबासकी दिता. तो म्हणटा शाबास बरें आनी खात्रेच्या चाकरा, तूं थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पाद येतलो. ये आनी तुज्या दोनयाची कुशालकायेन वांटो घे. दोनी तांकां शाबासकी दिता आनी आपल्या कुशालकायेन तांकां वांटो दिता. जाल्यार तिसरो चाकर तो आपली निबां दिता, एक्सक्युजीस दिता, आनी आमी जाणा ताजो शेवट कितें जाता. बाबडीनो ह्या तिसऱ्या चाकरान ताणें हो दोनयान दिल्लो तालेंत ताणें ताचो बेउपयोग केलो काय? डीड ही मिसयूज? तो तालेंत घेवन ताणें फॉलगां मारलीं काय? असलें ताणें मिसयूज करूंक ना. But he has not used at all the talent that God had given to him, the master had given to him. ताणें ताचो तालेंताचो कसलोच वापर करूंक ना. ही ताची व्हडली चूक जावन गेली. बाबडीनो आमी पळयता ह्या 2 पयल्या चाकरांनी दोनयान तांकां दिल्ले तालेंत तांचो बरो उपयोग ताणें केलो, ताचेर वेपार केलो आनी आनीक धोबरादान ताणें जोडले. हेच भाशेन बाबडीनो आमच्या जिवितान देवान आमकां जाय तें दिलां. देवान आमकां जाय ती देणगी दिल्यात, गूण दिल्यात. कोणीक सगल्यांकूच दुडो दिवंक ना जाय, पूण दुसरे भाशेन देवान आमकां देण्या गुणांनी भरल्यांत. जाल्यार आमी त्या गिफ्ट रॅपरा भाशेन आमी तो रॅपिंग करून आमी दवरूंक जायना. तो आमी आलमारीन घालून दवरूंक जायना. तो आमी शोकेशीन दवरूंक जायना. आमकां देवान दिल्ल्या गुणांचो आमी उपयोग करूंक जाय. आमी जागृतायेन चलूंक जाय. हे वपारींतल्यान देव आमकां शिकयता. त्या तिसऱ्या चाकराची चूक म्हणल्यार ताणें कांयच करूंक ना. ताका दिल्लो तालेंत ताणें दोनीर पुरून लिपयलो. हे भाशेन बाबडीनो आमकां देवान दिल्ल्या गुणांचो देण्याचो आमी हे भाशेन वापर करिनासतना आमी दवरूंक पावना. आनी अदी करून आयचो दीस आमकां गैर भाशेन उगडास कोत्ता. गरिबां सवे
दुर्बळ सभे आमचो हुस्को दाखोवंक तेन्ना देवान आमकां ही देणी दिल्यान जाल्यार पयली सुवातेर देवाक आमी ओनद आनी मान दिवंक ती आमी मनान धरुया. फर्स्ट टू गिव ग्लोरी टू गॉड. ही देवान आमकां देणी दिल्यान जाल्यार आमी समेस्तांचे बरेपणा खातीर वापरूंक जे भाशेन भाग्यून पावलो कोरीतकारांक बलोची तो म्हणटा वेगवेगळी आत्मीक देणी दिल्यान पूण एकाच सुम्याची देणी ती समेस्तांच्या बरेपणा खातीर देवान ती आमकां देणी दिल्यान म्हणून आसो ही देण्याचो आमी वापर करतना आमचो फायदो पडोंक न्हय पूण समेस्तांचे बरेपणा खातीर ती आमी वापरूंक जाय. आनी खेरीत भाशेन ह्या देण्याचो आमी उपयोग करता तो गरजेवंतां खातीर दुर्बळ्यां खातीर आमी ताचो वापर करूंक जाय. देवान म्हाका जाय तें दिलां, देवान घडये दुसऱ्याक उणें दिलां, आमी दुसऱ्याचें चिंतूंक जाय, गरिबांचें आमी चिंतूंक जाय. हे भाशेन आमकां आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता, जेजू आमकां आपयता आमकां देवान दिल्ल्या देण्याचो बरो उपयोग करूंक देवाची उजवाडाची भुरगीं कशीं आमी चलूंक आनी उजवाडाची भुरगीं कशीं आमी चलतले जाल्यार आमच्या जिवितान आमी आळसाय करूंक जायना, आयडलनेस आसूंक जायना पूण आमी सदांच जागृतायेन आनी एक्टिवली देवान आमकां दिल्ल्या देण्याचो वेळाचो गुणाचो आमी बरो उपयोग करूंक जाय. तेन्नाच की देव आमकां सर शेवटी म्हणटलो शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा ये आनी तुज्या दुनियाची कुशळटायेन वांटो घे. सगळीं आतां उबी रावन बरोबर आमच्या कवाडताची उजाळणी करुया. सत मानता देवाक, सर्वविधार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुदाक आमच्या सुयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवीं संभवलो, आंकवार मारये तावन जल्मलो, पोंच ताका ताणें कोस सुचली, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिविलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सपविधाराक या बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंथा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पात्रांचे भोगसणीक कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आपले पोरचेक सांडिना आनी सोडचो ना ताचेरूच बावाट दवरून आमी जिवंक आमच्या देण्या गुणांचो बरो उपयोग करूंक आनी कितें भाशेन गरिबां सवे उस्क्यान जिवंक आमची थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरांत आपले गरजेचे गुण विसर करून आनी गरिबांच्या उस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गरजेचो फायदो काडून तांकां फटोवंक न्हय बगर समेस्तांच्या आनी अदीक करून गरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमी समेस्तांनी देवान दिलेले गुण देवाचे व्हडते मोहिमे आनी समेस्तांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक आमचे पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. तरेकवार गरजेक सांपडलेल्यांक कश्टोदेल्यांक जिवितान सांडलेल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय
वेखोवणी आदार आनी मनशांक कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ओ मोगळ बापा, तुजे रुजपात येवन आमी तुजे मुखार उबारलेली मागणी धोयन आयकून घे. तुज्याच बळान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नेमी आमची मेजोकाता आमची काळजां तातून घालता. आमची मनां दुखोर पिता मानून घे कोता. आमचो हुंडो मोगोतलो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें काळजालो. मोशा बाबंबडीनो हे आमचें बलिदान सर्पवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोर सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच ती सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय. देखून देवदूतांच्या सर दरबारांत सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 darbaraco solvis tu, Covid, 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 darbaraco solvis tu, sorgani sosar bolla, tu shall svoj पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartaso good for gotuya. Somya Jesu ami olokata. Ami ekal shindle pigeta. Ite pauti tu hoi boan yasur. Ami tu shemoron porkota. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सोरेस्परा आगे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगन बाप्पा, फिलीप आमच्या गोंडी बाप्पा आनी सगळ्यांनी वर्गा बरोबर तिका प्रित्य मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भयणी भावांची काकूट कर. तांकां श्रेश्ठ गतीन मारल्या समेस्तांक तुझे पडजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. आमकां मरे देवाची मागी सांगाती तुझ्या पोती बेगीन दिसाय बेगीन दवरता. सूर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बाबडीनो, देवान आपल्या उदारपणान आमकां जायतें दिलां आनी दीत आसा. जे भाशेन देव आमचे सगळें उदार ते भाशेन आमी एकामेका सगळें उदार जावची गरज. देवान आमकां दिल्ल्या देण्या गुणांचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी अदी करून गरजेवंतांक गरिबां खातीर ही आमची देवान दिल्लीं दानां ती आमी तांचे सेवेक घालूंक आमकां लांब उरून काळीज फाव कर म्हूण त्याच बापा लागीं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कित्याक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवक येता ती आमचेर सुखी आनी कासरी नासा पूण तुजे काकृतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ओ जेजू आमचो दोन आसा सुरगुंडार देवाची उजवाडाची भुरगीं कशी चलूंक आमच्या काळजान येवन आमकां तो बळ दिता. हे आमच्या सुरवेच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कासुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणे ओत्मीक कमिन्यो आमी म्हणटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हें संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पासणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. सुमानाची कार्यावळ. ह्या सुमानान मेलोल्यांक विसाय पोरी ब्रेस्तारा दीस फ्रांसीस नासिमेंतो पॉन्तीस नायकावाडो 3ऱ्या वर्साचे मीस. शुक्रारा दीस फिलोमेना एफिजेनिया डिक्रूज किडनी किटला 1ल्या वर्साचे मीस. शनिवारा दीस जॉन सिक्वेरा प्रेमेर वाडो करजे 3ऱ्या वर्साचे मीस.
बाबडीनो ह्या फाटल्या दिसांनी आमी करून आयल्या तशें एकामेकाची सेफ्टी मनान धरून सगळे SOP सांबाळून दिसपट्टी आमी एकूच मीस समरुमतांव. ही मांडावळ फुडल्या दिसांनी आमी सांबाळटल्यो. आमी सुमानाच्या दिसांनी सकाळच्या 7 वरार एकूच मीस आनी आयतारा दीस 8 वरार एकूच मीस समरुमतांव. मांडावळ थारायलेले प्रमाणे एक दिसा एक नेमलेलो समुदाय हो जमो मिसान वांटो घेतात. मिसान वांटो घेवंक सोदतल्या समुदायाच्या व जम्याच्या वांगड्यांनी आदी फुडेंच इगर्जेच्या ऑफिसान येवन नांव बरोवचें आनी मास टोकन्स व्हरचें. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान सुमानाच्या दिसांनी नेमलेले समुदाय त्या मिसान वांटो घेतले. आयतारांची मांडावळ अशी आसा. पयल्या, तिसऱ्या आनी 5व्या आयतारा 65 वर्सां आनी अदीक आसलेल्यांक मिसान वांटो घेवंक मेळटली. दुसऱ्या आनी 4थ्या आयतारा 10 वर्सां सकयल आसलेल्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक वांटो घेवंक सोयीक मेळटलो. वांटो घेवंक सोदता तितल्यांनी ऑफिसान नांव बरोवचें आनी मास टोकन्स व्हरचें. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पद्दतीन मिसान भाग घेवंक मेळटली. सांत तोमेचो साद क्रिसमस स्पेशल इश्यू डिसेंबराच्या पयल्या सुमानान भायर सरतलो. तुमचे एडवर्टिजमेंट्स आर्टिकल्स ह्या म्हयन्याचे 20 तारखेर पासून आमच्या ऑफिसान पाठोवन दिवचे. आयच्या सेवा धर्माची मांडावळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी खेरीत भाशेन आपली उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या व्हॉलंटियर्सांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. काजाराच्यो चिटी देवाची कृपेन लग्न जावंक फुडें सरल्यान डेजमंड डेमियन फेर्नांडीस, आंकवारपूत जॉन सातिरो फेर्नांडीस आनी रुफिना मातिल्दा फेर्नांडीस रावता सारिगांव आनी सरिना स्टेफी डिसा, आंकवारदू फ्रांसिस्को डिसा आनी पेरपेत्वा डिसा रावता कुशें कोरशें आल्बना. ही जावन आसा तिसरी चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता टेरन्स आपोलिनारियो सिक्वेरा, आंकवारपूत टॉमे इनासियो नोविदा सिक्वेरा आनी एमिलिया फ्रांसिस्का सुआरेस एक सिक्वेरा रावता नायकावाडो आल्दोना आनी आना मारी सेलेस्टिना मार्टिना डिसा, आंकवारदो एंथनी जोसेफ एलेक्स डिसा आनी मेविस मारिया डिसा रावता आताफोंडे मोइरा. ही जावन आसा पयली चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता एर्कुलानो जोसेफ जॉन वास, आंकवारपूत फ्रांसिस्को वास आनी एस्तेला वास रावता रानोय आनी अनिता डायस, आंकवारदो मानुएल डायस आनी पावलिना डायस रावता कुर्साची मोड्डी कोरजे आल्दोना. ही जावन आसा पयली चीट. हांच्या लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा. मोगाचे बाबडीनो तुमकां सगल्यांक फुडें आमी सोंतोसतांव आनी तुमकां हो आयचो आयतार सूख शांतीचो तशेंच हें सातोळें सूख शांतीचें आनी बरी भलायकेचें आमी आवडयतांव आनी मागतांव. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडपाय. Tusi koros, soke somi zasieludo, usiadivia powislecie, jątra colu polubicie, usiadivia powislecie, jątra colu Tuže Bohu, magna Civi, na Bože su ani godli. Tuže Bohu,
makna sihi nampol Jesu hani putri mitau Jesu punna karsan tela pondi tela vine katololo rukakalo nikololo kurisalo katololo rukakalo nikololo kurisalo तुझे बokon makna jiwi namo Jesu hari kotwi तुझे bokon makna jiwi namo Jesu hari kotwi Yesu maka tung sao nasai Poronia pro swadik manam Nêu por cheto ushakamo Israel ashe orpa udom Nêu por cheto ushakamo Israel ashe orpa udom Tuche bokon makna jiwi nambol Jesu ani putri tuche bokon makna jiwi nambol Jesu ani putri Aku kau terajau suara Sangsara kami ucapkan Cerita syaulia posnan Sangsara kami ucapkan Ya kamu kami bawakan Saudades kori Kristus salshan Sasna civita fatir Tuam kasamando dunia Ya kamu kanani bawartan Saudades kori Kristus salshan Sasna civita fatir Tuam kasamando dunia Ekuakan santi jaban pasang Sangsara kami wujungsan Borong suki tu syamokan Sangsara kami wujungsan Yang namakan kami bawakan Saudades kori Kristus salshan Sasna civita fatir Tuam kasamando dunia Yang kamu kanani bawartan Saudades kori Kristus salshan Sasna civita fatir Tuam kasamando dunia